मिडिया मणकाम मोतियाम जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. आयच्या माणका मतेंकार रेवळेंत तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आमच्या पालकार आमकां जायत्या नव्या कलाकारांची गरज आसा, पूण ह्या खिणांत आयज ही कार्यावळींत म्हज्या बरोबर एक माणकुलो कलाकार जाणें ल्हानूच आसतना ताच्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरनासलीं. अशा वेळार तो पालकाचेर चडलो आनी आपलीं कांतारां गायलीं, लोकांक खुशाल केलें आनी शेकी आयज एक कार्यावळींतल्यान तो तुमच्या मुखार येता. तो म्हटल्यार मैथन बारेटो. खरेंच हो माणकुलो भुरगो आमचो टोनी दे रिबंदर हाचो पूत. तुमी सगळो ताका वळखतात. बाबा खरेंच आयज तूं पालकाचेर नाचता. हालींच तूं 100% ह्या तियात्रांत तुजी भुमिका कोत्ता. म्हणटच ही भुमिका करूंक तुवें केन्ना सुरवात केली? हांव जेन्ना आमचे गांवांत तो एक तियात्र जाता 10 जाणांचो म्हूण, तो आतां कितलें 110 इयर्स जाता तेन्नासान जाता. तेन्ना हांव तीन वर्साचो आसतना पयलीच पावट पालकार चडलोलो. तेन्नासान म्हाजी पळय जर्नी चालूच आसा अजून. आयज मेरेन आतां 3 वर्सां आयज तुजी पिराय कितली? आतां म्हाका 16 इयर्स. 16 इयर्स म्हणजे फाटलीं 13 वर्सां सुमार तूं पालकाचेर न्हेसता. हय. म्हणटच तुवें जायते तियात्र तूं न्हेसला. थोडे भोव डायरेक्टरांची जावं तियात्रांची तुका नांवां उगडास आसतलो? हय. पयलीं लायक हांव त्या तियात्रान न्हेसतकूच 10 जाणांच्या तियात्रान न्हेसतकूच मागीर म्हाका कॉमेडियन डॉमिनीक हाणें व्हेलो. मागीर थिंगासान मागीर हांव रोस्पॉन्सान व्हेलो म्हाका. आनी त्या रोस्पॉन्साक न्हेसतना हांव 2 फावटी दुबय आनी 2 फावटी कुवेट पासून पावलो. आनी मागीर कॉमेडियन सॅली, मारियो मेनेझीस हेंच्या तियात्रान न्हेसलो हांव. पूण तुजो घोस्ताचो असो तियात्र खंयचो? कॉमेडियन सॅली मांयक लागून म्हण. कित्या पासून? तेतून लायक हांव कितल्या वर्सां तितको हांव गॅप घेवन हांव तियात्रान येयलोलो पयलेच फावट आनी तेन्ना म्हाका बरो येवकार दिलो लोकांक. ना पूण तो तियात्र तुका कित्याक आवडलो? लोकांनी तुका कित्या पासून येवकार दिलो? ते हितून हांव म्हणल्यार तो तियात्र म्हाजो हिट को सारको. लायक तातूंत हांव एक कांतार म्हणटालो सोलो, सो तेका लागून. ते कांतार तुका उगडास आसा? हय आहा. 1-2 वळी? ते कांतार उगडास ना म्हाका, पूण आनीक एक हिट कांतार आहा म्हाजें, तें हांव तुका म्हणून दाखयता. हय आमच्या ऑडियन्साक. या ते ल्हान आसतना हांवें म्हटलेलें आनी ते कांतराक म्हाका लायक खूब एप्रिसिएशन मेळलेलें. म्हणटा भुरगीं माय पायचें सूख, माय पाय सावळी दितो रूख, म्हजें सोवें अशें घडोवंक देवा कसली म्हजी जाली चूक, माय पाय भुरग्याचो मोकोता हूब, पूण म्हजें कोण सोजमोता दूख, म्हज्या जिवितान पडला काळूख, लागल्या माय पायच्या मोगाची भूक. ओ पाय ओ माय खूंय आसात तुमी दोगांय, तुमकां सोदूंक भोंवता दुखता हे म्हजे दोनूय पाय, फकत तुमी जाय म्हाका आनीक दुसरें नाका काय, येवन गोपान घे म्हाका मागता हांव तुमचे दाय. ओ पाय ओ माय. खरेंच मैथन, तुवें ल्हान आसतना लोकांची काळजान शिकोवन घेतल्यात हें हांवूय जाणा. तरी आसतना हीं जीं कांतारां तुका ल्हान आसतना कोण कंपोज करून दितालो? सगळीं चडशीं कांतारां म्हाजो दाडा म्हाका कंपोज करून दिता. होय. आनीक तुजें आनीक खंयचें घोस्ताचें कांतार हें खंयच्या तियात्रान तूं म्हणटालो? हें हांव रोस्पॉन्साक म्हणटालो, गोंयकारा तूं रागार जायनाका तेका. तुका आनीकूय थोड्या तियात्रांची नांवां उगडास आसतलो? हय. कॉमेडियन डॉमिनीक फस्टूच तियात्र
प्रोफेशनल नासलो संवसार सोंपोपर्यंत मागीर रोस्पॉन्साक आमी गोंयकार तुमी कोण गोंयकारा तूं रागा जायनाका मारियो मिजाचो हो न्हू पूण पयलो काल आयज फाल्यां ह्या तियात्रान मागीर कॉमेडियन सॅली मायक लागून ग्रँडपा ताचोच तियात्र आनी आतां 100%. तर तुज्या आवडीचो असो खंयचो तियात्र? सद्याक आतां म्हाजो बेस्ट म्हणटा तो आतां 100% चलता तो लायक खरेंच हें कहो बरो तियात्र म्हाजे हितून. तितून तुजो एक कॉमनसो डायलॉग आसा अण्णा हय तुजो एक डायलॉग म्हणशी. अय्यो वाय यू आर डिस्टर्बिंग मी रे डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ टामिलियन. खरेंच तुज्या जेन्ना तूं तो रोल करता जावं लोक तुका पळयता म्हाका दिसता थोडी फावटी लोकांक स्वत मानूंक अवघडशी लागली की खरेंच तूं गोंयकार. कारण तुवें 100% तियात्रांत तुवें 100% दिवपाचो प्रयत्न केलो. तर ह्यो कितल्यो सुमार रिहर्सल केल्यो ह्या तियात्राच्यो? लायक सुमार लायक म्हाका पयस पडटालें हिंगासान सो हांव लायक 15 days 12 days तो हांव गेल्लो थिंगा मारगांव जॉलदार सो 12-15 days को गेल्लो. म्हणटच ह्या तियात्रांतल्यान तियात्र सोंपल्या उपरांत कोणें तरी तुका मेळोंक आयले आसतले? हय खूब जाण येयला. तांणी तांची अपेक्षा कितें आसली जावं तांणी कितें सांगलें? ताणें सांगलें लायक तुजो वॉयस बरो आहा सारको दाडा भशेन म्हणटा कातरां सो हेका लागून असले कॉम्प्लिमेंट ताणें दिले म्हाका. म्हणटच ह्या खिणान म्हाका दिसता 100%तलें एक कांतर आमी आयकल्यार. हय तुज्या डाड्या लागीं उलयता आसतना थोड्यो गजाली तो सांगतालो म्हणजे ल्हान आसतना तूं मायकाक फुड्यान धांवतालो जो मायक म्हणजे आयज मायक तुज्याच हातान आसा. उगडास आसा दाडान केन्ना कितें तरी सांगलेलें? वय जेन्ना हांव दाडाच्या तियात्राक वयतालो म्हाका दाडो वतालो तियात्राक तेन्ना हांव मायका कडेन धांवतालो आनी तेन्ना धाकटो आसलो आनी तेन्ना सावन मागीर ते हांव मायका फुडें कांतार म्हणून वयतालो आनी तेन्ना हांव कितें म्हणटालो दाडा आय वॉन्ट टू सिंग दाडा आय वॉन्ट टू सिंग म्हणटालो आनी मागीर ते मायक काडटाले. पूण आयज तोच मायक तुज्या हातान आसा आयज कोणूच काडचो ना. मेतन तुजो जेन्ना गोंयच्यान भायर पावलो परदेसांत पावलो गल्फांत पावलो तेन्ना गल्फांतली भोंवडी जी चलताली थंयचे तुजे अनुभव तुका उगडास आसा? लायक हांव 5 to 6 years आसलो तेन्ना हांव गेल्लो तेन्ना दुबय आनी कुवेट 2 फावटी पावलो पूण तेन्ना हांव रोडटालो आनी दाडा म्हाज्या बरोबर आसूंक जाय. हय म्हणल्यार दाडा खंय वयता तेन्ना हांव रोडटालो सारको म्हणल्यार म्हाका बरो येवकार मेळ्ळो थिंगा आनी सगळेच म्हाजे बरोबर आसताले तेन्ना. पळय आतां जेन्ना तूं कुवेट पावलो विमानांतल्यान प्रवास तुवें प्रवास जाल्या उपरांत तुका उगडास आसा कितें तरी म्हणजे जेन्ना लोक येताले जावं तुका मेळोंक आयले कितें तरी उगडास आसा? कारण ल्हान आसतना तितले उगडास वचनात थोडे भोव उत्तात. हय म्हणल्यार तेन्ना म्हणल्यार भायर आसतना म्हाका खूब कॅश प्रायज दिल्या कोणें दिल्या कोण तियात्र कापा जाल्यार येताले भितर लायक तुवें बरें कातार म्हटलां खूब एप्रिशिएशन मेळ्ळां थंय. तुजें आनीक एक घोस्ताचें कातार आमच्या ऑडियन्सांक या आय सिंग मान ओके. आयलो दीस घरान आमच्या चलता सायबा बेजेसांव एकूय दीस पूण सुसेग ना मामी डॅडीचें केस्तांव शिकोंक पासून मेळ्ळो ना मोन्नान वोसोन आलिसांव डॅडी सोरो पिवन पडटा सोदूंक तेका भोंवतांव. म्हणटच वेगवेगळ्या ट्युनाचेर वेगवेगळ्या बिट्सांचेर कांतारां तूं म्हणूंक लागलो. तुज्या दाडान तुका एक वेगळें कितें तरी दिवपाचो प्रयत्न केला कारण तुजो दाडा चडश्यो भुमिका केल्यो जाल्यार वेगळ्योच कितें तरी भुमिका करता आनी लोकांक घुस्पावन दवरता ते भशेन ह्या 100%न तुवें एक वेगळी भुमिका केल्या पूण असो तूं स्टेजीचेर तियात्रांनी कांतारां म्हणटा एक अखंड अशी भुमिका लोकां मुखार व्हरची अशें तुका दिसता?
तू किती चोयलो आमकाले व्हडलो गोटेर चोयलो व्हड गोटेर केदो येतो ट्रेनी येतो ट्रेनी येतो गोटेर आले डोले गोटारान कोण रावतलो तुजो व्हडलो इगर्ज रे तो मला तोले म्हाका क्वेश्चन आन्सर कर विचार मरे कोण यार आंब्याचे झाड आहा ते मी तुका शाडटलो दोयऱ्या आंब्या झाड आम केस काटा सांग इजी मरे आंबोटी नाटलो गोटी दोयलो उडो नाटलो उडपाक तुजे पाय तुका कपते लायले दोऱ्यामध्ये आम्ही आज तुझी मान रोयला दाडा चडशे लायक बाप्पाच्यो बीन तो हे कोत्तालो रोल कोत्तालो आनी म्हाका ते लायक हांवूय खूब हें घेतालो तेतूंतल्यान लायक तो आसयतालो न्हू दुसऱ्यांक ते करून आनी तो कातारा पासून म्हणटालो तो हे कॉमेडी कातार तो तेतून बाप्पाचे हितून म्हणल्यार म्हाका खूब आवड बाप्पा बीन हें करून लायक हांवें पासून एक कातार म्हटलेलें जोतीर बीन घालून उगडास आसा हय हा अजून चितून चितून बेजार जावन खबर सांगता आयका तोरी दीस रात आमच्या घरान जोगडी कोसल्यो सायबा मारा मारी मामी डॅडी जोगोडटा घेवन कोयत्यो वानी सिरती जोगोडटा पूण घरान मोजी सारकी जाता भाजी पुरी मामी मोजी हिंदू आनी डॅडी म्हजो जातीन क्रिस्तांव मोगान काजार जालेली आतां म्हाका लागोन घरान गेस्तांव मामी म्हणटा हिंदू तूं जोतीरने सांगता तुका हांव दोगांयकूय कोशी करूंक भायल्यान जोतीर भितर घातला कालसांव बाबा तुवें कितले सुमार कांतारां गायलीं आसतलीं लायक ते आतां उगडास हें ना इतलो खूब म्हणला इवन सिडीजन पासून खूब कांतारां म्हणला कितलीं अदमास कितलीं जातलीं हांवें तियात्र थोडे भोव बोटाचेर मेजूंक जातले पण कांतारां अवघड कारण खंयच्याय तियात्रांत गेलो जाल्यार 2 कांतारां ही आसताच हय त्या भायर खंय कल्चरल प्रोग्राम जावं खंय म्युजिकल शोज हा तुजो घोस्ताचो असो म्युजिकल शो खंय जालो म्युजिकल शो म्हटल्यार हिंगा कुमार जो एक म्युजिकल शो जातालो सो थिंगा हो सीडी सिल्वा कोत्तालो थिंगा सो थिंगा एवरी इयर कहो हांव म्हाका तो घेतालो म्हणल्यार कातार म्हणून आनी तूं कांतार घोस्तान म्हणटालो हय आनी लोकांची जायती हय एप्रिसिएशन खूब एप्रिसिएशन्स ताणी पालको सांबाळून दवरलोलो आमी बोरोंक जावो मुखार मरोन गेलेल्या तियात्रिस्ताचो आमकां पळोवंक मेळोंक उपकार कोंकणी पालकाक कांताळी मारलो आनी पालको उखलून दवरलो वागलो ताणी भोंवून गांवाचे तेरे आल्पेटोस रेमी आलवारीस किडियाक रोड कोण कातोरीस ज्युनियर रोड सोजा पालकाचे आसले काबे काशीत बॉयर एंटनी मेंडीस ग्रेगोर पीटर आलेशिन पार्टीस पालका आसतालो पालकार आसतो खंय उबे वालीन सेवी कुतीरो प्रेम कुमार आनी नांव वस्ती मेल्या सावार काका पळोवंक वाडवान जाय लोकांचे जोबे मैथन खरेंच दिसता म्हाका तूं एक महान कलाकार जातलो कारण तुजे भितर एक गजाल सारकी गरजेची आनी घोस्ताची आनीक म्हाका ती म्हज्या काळजा मनान आवडटा ती म्हणजे तुजो स्वभाव खरेंच एक ल्हान शांत आपलें काम जालें कुशीक रावलो दोळ्यांनी कितें दिसता ताचेर तूं आवाज करूंक वचना मनान घेता गरजेचें तें मनान घेता काळजान दवरता आनीक गरज पडटा ताचोच तूं वेव्हारांत उपेग करता म्हणटोच तुज्या विचारांनी आनी तुज्या मनान तुवें केन्ना तरी कांतार कंपोज करपाचो प्रयत्न केला लायक आतां स्कॉलान पासून आतां कितें कॉम्पिटिशन आसता वो कितें स्किट्स आसता जाल्यार ते म्हाका आतां हांव म्हणटा न्हू प्रोफेशनलान हांव काम करता सो ते म्हाका अप्रोच करता कितें जालें खंय डायरेक्शन ते म्हाका सांगता स्कॉलान आनी एक्टिविटीज पासून हांव कातारा पासून हांव पासून हें करता ते लायक स्कीट पासून हांवूच काडटा म्हणजे कांतारान तूं कंपोज करता हय लायक बेश्टी स्कॉलानूच अजून हे भायर बीन तो हें न्हू पूण तुका दिसता की तुवें कांतारां कंपोज करून तुज्या डाडा भाशेन ती
माची रावन म्हणची हय लायक फुडें आतां न्हू पूण फुडें पूण आतां आतांच तूं प्रयत्न कित्याक करिना कोत्तलो हेजे फुडें कोत्तलो ज्यो स्किट्स तुवें बरोवपाचो प्रयत्न केला म्हाका दिसता तुज्या इस्कॉलान ताका जायती एप्रिसिएशनां येतात आसतलीं कित्याक जेन्ना देखूनच हांवें सुरवातेक म्हटलां की तुजें ऑब्जर्वेशन आसा तें खूब व्हड कित्याक चिंतून तूं सोंपेपणी कोणाच्या मदें मेतेर जायना हो तियात्रीसपणान तूं वयर सोदतलो जाल्यार तुवें ल्हान जावपाची गरज आसा जितलो तूं ल्हान जाता तितलोच तूं वयर पावतलो तुका ह्या तियात्राच्या मळार खंय मेरेन पावतलो अशें दिसता लायक आतां हांव स्टडीज कोत्ता म्हाज्यो आनी मागीर आतां मागीर जॉबाक लागतलो पूण तियात्र केन्ना सोडचो ना लायक कोंकणीचो मोग सदां काळजान आसतलो आनी कोंकणी लँग्वेजी वयर सरपाक हांव म्हाजो खूब सपोर्ट आसतलो आनी हांव तियात्र केन्नाच सोडचो ना तियात्रांतल्यान तूं एक व्हड मनीस जावं येता हय हय अशें कोण तरी जाल्यार खूब जाल्यात लायक लोना बीन ते तियात्र हितूनच लायक कातारांनीच कोंकणी कातारांनीच ते वयर सरल्यात न्हू लोना बीन तशें म्हणटच ही कांतारां तूं गायत रावतलो कोंकणीची सेवा करतलो हातूंत इलोय दुबाव ना करूंकूच जाय कित्याक आमचे माय भाशेक आमी वेंग मारीत जाल्यारूच आमी मुखार पावतले जितल्या लोकांनी माय भाशेक वेंग मारलां ते आयज पालकाचेर ते आयज सोबे माजार पोजळलेले संवसाराच्या मापार पोजळलेले आमकां दिश्टी पडटा म्हाकाय तीच अपेक्षा आसा की तुवें एक व्हड मनीस जावचो आनीक आमी तियात्रांत पळयता आसतना 100%आन तर नदर मारली तुजो भावूय तुज्या बरोबर आसलो हय तोय कातार म्हणटा हय तर ताका रिहर्सलीक कोण वतालो डाडा पावयतालो हय ना दाडा आमकां दोगांयकूय पावयतालो तुमी दोगूय बरोबर हय दोगांय बरोबर हय आनीक हांवें पळयलां तुजी कशीच फाट सोडिना खरें म्हटल्यार आजूय तो आसूंक जाय आसलो तर ताची जी भुमिका आसा त्या तियात्रांत तो भुमिका करता तुवें ताका कितलें मार्गदर्शन केलें तुवें ताका कितलो शिकयलो दाडा कातार काडून दिता कंपोजिशन काडून दिता आनी हांव ताका गायड करता लायक खंय हें करूंक जाय लायक वॉयसूय हें करूंक जाय ते म्हणल्यार एक्शन्स ताका हांव दाखयता आनी सपोज म्हाजें जालें आनी लास्टाक मागीर दाडा कितें चेंजीस आसा ते मागीर दाडा करता चेंजीस एक्शन्सान वा कित्याक म्हणटच जेन्ना आतां डाडान एक कांतार बरयलें डाडाक संवय वखदार कांतारां बरोवपाची आनी स्टेजीर वचपाची पूण थोडे फावटी तो घरा कडेन बसून ती कांतारां बरयता कांतारां बरयल्या उपरांत केन्ना तरी तुमकांय म्हणून दाखयता हय केन्ना केन्ना म्हणटा हय म्हणटच ती कांतारां जेन्ना तो बरयता आनी म्हणून दाखयता तेन्ना तुका कितें तरी स्फूर्त येता की आपणें हें करूंक जाय हय 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 लायक ताजी आतां चडशीं कांतारां लायक हाय पिच्ड वॉयसाची आनी म्हाका खूब लायक जाता ती म्हणूंक आनी ताजे ट्यून पासून ते हाय पिचाचे ट्यून ते सो म्हाका लायक जाता आनी हांव पासून खंयच्या तियात्रान हा तेन्ना हांवूय ताका सांगता म्हाका तसले ट्यून काडून हें कर म्हण ते ट्यूनात तसले ट्यूनात आनी तुका कांतार एक कांतार समज दिलें जाल्यार कितलो वेळ लागता शिकोवंक म्हाका पासून तो दाडा पासून फाल्यां दियात म्हणल्यार आयज दिता केन्ना केन्ना तोच दिता तो म्हाका तो काडटा पळय तोच म्हाका हें करता पूण डाडान तें आनीक एक 4 दीस पयलीं दिलें जाल्यार ते कांताराक आनीक पेसाद पालकार रावन पेसाद ताचो शो करूंक तुका मेळपाचो हय हय ना ह्या फुडें डाडा म्हाका दिसता 4 दीस आदीं दितलो ना खरेंच वखदार कांतार करून म्हणपाची ही तियात्राची परंपरा बाकीच्या कलेंत ना हे तियात्रांतलें हें खाशेलपण खेरीतपणी तुका फावो जालां आनी तुज्या डाडा उदेशीं तर दुबावूच ना कारण हालीं ताची म्हाका दिसता कितलींच कांतारां कंपोज केल्यात आनी हीं कांतारां लोकांक मानतात लोक ताची कांतारां आयकतात ताका ताळयो मारून ताका परत येवकार दिता आनी तुकाय असलेंच भाग फावो जावचें ह्या कार्यावळींतल्यान आमी सोबे माजार लोकां मुखार मागतात की तशेंच जे भाशेन डाडान पावलां दवरल्यान त्याच पावलांनी तूं चलोन एक व्हड मनीस जावचो मॅडम एक डेट मारले असते ते आणि ताका डेट मारतले ते बाबा हाय फाय होय त्यावूय सारकें अरे राव रे ओ पळय आमचो एश्विन आतां आयज एकटोच मरे गर्लफ्रेंड रे ताचें विचारुया ताका अरे एश्विन हांगाय आयज तूं एकटोच रे गर्लफ्रेंड रे तुजें फोटो रे हय रे तुका फोटो येयलो म्हणचें कितें ताका दुसरो मेळ्ळो दुसरो मेवला कोण रे तो तो मेवान हांव टोटल लॉस मरे बाबा टोटल लॉस तू जाणा ताका एक देश केलता सो चॉकलेट हाडून दितालो तू ताका चॉकलेटीच जालो आनी ताणे तुका असो विश्वास घात
देवान मनशाक रोचून कुडीची गरज करून दिल्यात आमकां हात. हे हातीक पांचूय बोटांनी दिला आपलो सांगात. ही बोटां एक सारकी नात पूण आपल्याचे व्हडपण सोडिना मात. थोड्याच उतरांनी ताची हांव खबर सांगता आयकात. हा काणो मुंडा वालून आपणाक आपूण सायनीक फाटी उडयता. दुसरे बोट मुंडा चुकलेल्यांक आपूण रस्तो दाखयता. मोदले मुंडाला आपूण सगळ्यांक मान मोजी बागोयता. चवथे मुंडा मुदयांनी आमी कूड मोजी नेटोयता. पांचवे मुंडा व्हडपण पूण तांची हांव दुकां मोजी घडोयता. खरेंच ते उमेदीन आनी ते आवडीन जेन्ना तूं कांतार म्हणटा तुज्या हातांत मायक पडटा एक वेगळोच करंट कसो येता. हा ते म्युजीक वाजलें काय ना खरेंच. हय हांव धाकटो पासून नासतना लायक कॉमेडियन डॉमिनिकाक न्हेसोन म्हाका सांगलें ते प्रमाणे हांव जोर पासून येयल्यार बँड वाजलें न्हू हांव स्टेजीर वयतालो. म्हाका तेन्ना हें कशें नासलें आनी तेन्ना हांव सारको कॉन्फिडंटान कितें जोर पासून म्हाका हाय फिवर पासून येयलो न्हू हांव स्टेजीर धांवतालो. बँड वाजलें काय हांव गेलो स्टेजीर. हेंच तियात्रीसपण. कारण ह्या गोंयकाराच्या रोगतान मुजगांपण तियात्रीसपण जायत्यो गजाली बोललेल्यो आसात आनीक ह्यो ह्या खिणान आमकां दिश्टी पडटात. एकूच मागता जेन्ना खंयचोय तूं तियात्र घेता त्या तियात्राक प्रामाणीकपणान त्या तियात्राची सेवा करची गरज आसा. आयज जायतें कितें बाजारांत वेगवेगळे भाशेन जाता. तुका उतर दितात दुसऱ्याच तियात्रांनी वेतात. आयज तूं ल्हान भुरगो आसा म्हणटच तुजें प्रमाणीकपण सदांच दवर. कारण आयज जितलो तूं क्लीन उरता तितलो तूं लोकां मुखार बरो पोरजोळटा. आयज तुका दिसता की आपणाक कोणूच पळयना पूण ह्या फुडें तुका हात दिवपी जायते आसतले. ह्याच पावलांनी चल. एक बरें मार्गदर्शन तुका मेवलां. ह्या मार्गदर्शनाचो फायदो घे आनीक जशें जशें तुजें शिकप जाता तशें तुजें स्वताचें अशें कितें तरी पालकाचेर हाडपाचो प्रयत्न कर. हो बरो आसा. अन्नाचू अरे व्हॉट रे चेन्नई एक्सप्रेस. अय्यो I'm telling you, don't underestimate the power of a Tamilian. Tamilian नवी क्लासीन वता आता पयता कितें रे वर रे ताका पळय रे. अरे वा तो पळय आमचो प्रायमरी स्टुडंट येता. मैथन तुजे तियात्रांतले अनुभव जायते आसात म्हणटच खंय तरी एक खुशालकायेचो खीण जायते फावटी आमकां एक वेगळी खुशालकाय मेवता आनीक आमच्यो उर्बा वाडटात आनी आमी खंय पावत तें आमच्यांनी सांगूंक जायना असो कितें तरी खीण. या हांव रोसफन्साक एक कांतार म्हणटालो विलियम दे कोत्तोरी न्हेसोन. सो तेन्ना लोक म्हाका भितर वचोंक दिनासले. हांव जितले पावट वयता तितलो स्टेजीर येतालो म्हाका आपयताले फिवणो मारून मारून आपयताले. तेन्ना हांव आय वॉज व्हेरी हॅप्पी दॅट. तेन्ना लायक 3.5 to 4 इयर्सांचो आसलो तेन्ना हांव. तेन्ना म्हाका खूब एप्रिशिएशन मेवतालें लोकांचें. अशें आनी कितें तरी खीण. लायक म्हाज्या दाडान पयलेच पास तियात्र काडलेलो ओसल्यो सुनो तेतून लायक दाडाच्या तियात्रान न्हेसोंक लायक आय वॉज व्हेरी हॅप्पी म्हाज्या दाडाच्या तियात्रान न्हेसोन. आनी म्हजो दाडा रिबांद तियात्र जाता पळय हांव वयर सरला त्या तियात्रांतल्यान तो आतां दाडा म्हाजो मिस्त्री थिंगा. सो तोच तियात्र काडटा तोच बरयता आनी म्हाजी आतां वीश आहा की हांव व्हडलो पासून जावन हांव ते थिंगा आसलो ते 10 जाणांच्या तियात्राचो मिस्त्री जावपाक. वा 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 खरेंच अशेंच मन व्हड आसचें वेंग व्हड मारची जाणें करून एक दीस ती सदां एक तुजी चिंतनां मुखार वचोन ती फळादीक जातली. आमच्या ऑडियन्साक आनीक एक कांतार. देवान मनशाक मातयेचो रोचलोलो पूण मोतोच मनीस तेच मातयेन वेता. बारीक तूं चिंतून पळयशी आमचें जिवीत एक सायकल कशी घुंवोन ती त्या जाग्यार येता. दिसता तसो सदांच उरचो ना जाणा जावन आमी हे खंय मानून घेता. आयज म्हाका आनी फाल्यां तुका सांगची गरज नाही तुका जाणा जावन आमी दुसऱ्यांक कित्याक पिडापेड दिता. वस्तोरे वयर जायतींच कांतारां मुटलीं
आयज ते वस्तोरे वयर कादार मुंडाची हितून तिच्या कोश्टाची थोडीशी तोखणाय करून मोलाच्या उतरांनी कादार हाडला गुंतून सोगले मेवत जोल्मा नाट्टेली आवय मेली जाल्यार आमकां ती मेवची ना पोतून हे चिंतून तोपलो म्हाका काटो आयच्या दुकान घेवंक काविलो वाटो तिच्या वयर कातार म्हटला म्हाका सोद दिसला म्हूण हातून. खरेंच खरेंच ही घोस्तान तूं जेन्ना कांतारां म्हणटा तेन्ना ती आयकोंकूय आमकां खूब बरें दिसता. मेथन सर्तीचे तियात्र आनीक जे कॉमर्शियल तियात्र हालीं तूं न्हेसता हातून कितें वेगळेपण आसा? कॉम्पिटिशनाचे तियात्र तुका खूब प्रॅक्टीस करची पडटा लायक स्पेशल डायरेक्शन दिवचें पडटा आनी तशेंच जावंक जाय तें काम आनी तेका लागून तुका अवॉर्ड मेळटा तेका तुजे हार्डवर्काक तुका अवॉर्ड मेळटा. आनी म्हाका पासून आतां खूब बेस्ट चायल्ड आर्टिस्ट सिंगर खूब अवॉर्ड मेळल्या बाय कला अकादमी. आनी कमर्शियल लायक प्रोफेशनल तियात्रान तुका कोण आतां सिनियर तियात्रीस आसा पळय कितें तरी शिकोंक मेळटा तांच्या हितूंतल्यान ते खूब फायद्याक पडटा लायक वेगळी वेगळी कातरां म्हणूंक मेळटा तुका आनी तुका लोकांचें एप्रिशिएशनूय मेळटा आनी तूं जाता तितलो फेमस जाता. होय पूण कला अकादमीच्या सर्तींनी नसल्या उपरांत जे अनुभव मेळटात जे डिसिप्लीन मेळटा हें तुका जेन्ना कमर्शियल तियात्र न्हेसता तेन्ना फायदो जाता? हय खूब जाता फायदो. खरेंच मेथन म्हज्या उल्याक पाळो दिलो तूं म्हजे बरोबर आयलो जायत्यो गजाली आमी ह्या थोड्या वेळा भितर भासाभास करून लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. तुज्या वावराचेर हांव सदांच उपट बेसांवां मागतां आनी तुजो वावर हो फुलचो आनीक ह्या संवसाराचेर तूं परजळटो हेंच मागतां. आनीक आयच्या ह्या कार्यावळी पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान कासा तुका तुज्या भावाक आनी तुज्या डाडाक चड आनीक चड देव बरें करूंक म्हणटा. आनी तुकाय देव बरें करूंक. आनी म्हाजी एकूच लास्ट मॅसेज म्हणटा ती कोण आतां न्यू भुरगे हें कोत्ता पालकार वयर सोडूंक सोदता ताणें केन्ना लायक आपलें टॅलंट हायड करूंक उपकारना खूंय ना खूंय पार्ट घेवपाकूच जाय आनी आमची कोंकणी भास सदां राखपाक जाय ताणें कित्याक आदले तियात्रिस्तांनी इतलें वावर करून आजून आमची कोंकणी भास आजून जिवी उरल्या. आनी हांव मागता की आतां न्यू कोण येता पळय फुडें न्यू वयर सोरोंक सोदता ताणें आपलो बरो वावर करून तियात्रान लायक बरी एक्टींग करून हो वावर तोच फुडें व्हरोंक जाय. खरेंच मेथनान एक बरो संदेश आयच्या तरणाट्यांक दिला. खरेंच म्हज्या उतराक पाळो दिवन आमच्या मदें आयलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा परत एक फावट. आनी आयची ही माणकां मदें कार्यावळ मेथना सांगता हांगाच सोपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेश. सगल्या गांवांक आसा वसुबय चुलयता हे पूण लोक हांगा आसता. हांवें कितें केल्यार सांग तुज्या पोटान कित्याक पुसता आतां हो मोठ नासता आयचे पुसले रेगत दिसता. एका बोयाक सांगत जाल्यार मोरो कडोत बेजार जाता. दोगार मामा झाडाची उतरां मागोन